पुराजनाके नमस्कार. रात्री निद्दांतू सोपान पडताना देवान येवन तुका दुड्ड जायत की आरोग्य जायत की सौंदर्य जायत की म्हण निमगेल्या रे कसा निमगिता ती एकले चेल्ली सौंदर्य दी म्हणून पुरो एकलो म्हाका दुड्ड दी म्हणून पुरो आनी एकलो म्हाका आरोग्य दोका म्हणून पुरो हांव जाल्यार म्हाका तिनी दोका म्हूण म्हणटा कशें जाल्यार म्हळ्यार पुरा देव दित्वय म्हण जाल्यार आमी घेवेत हंतू पुराजनಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಳಲೇಕತ್ ದೌಕ ಪ್ರತಿ एकल्याक ಆರೋಗ್ಯ ದೋಕ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ म्हण ऐकतती आरोग्य दोको म्हण जाल्यार मनशाक न्हीद लायक पडका तरी आरोग्य म्हळ्यार कसं नाही आरोग्य मनशाक दोका म्हण जाल्यार आरोग्य ಬಗ್ಗೆ थोडे नॉलेज वरे आसका आयुर्वेदान म्हणटा ती समदोष समाग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते स्वस्थ व्यक्ती म्हण एकल्याक सांगता जाल्यार देर आर ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ आसा स्वस्थ व्यक्ती म्हण ಕೆಲವು जनाक सांगता जाल्यार तांतू ಕೆಲವು प्यारामिटर्स आसता कसं नाही म्हण सांगल्यार खाली पळोवच्याक चंदस म्हण जाल्यार एक गोरोस म्हण जाल्यार लायक हायटस म्हण जाल्यार मात्र ताका एक आरोग्यवंत व्यक्ती म्हण म्हणूं जायना समदोष समाग्निश्च आमगे शरिरांतू वात पित्त कफ म्हण 3 तत्व आसता ताका दोश म्हण म्हणटा दोश म्हण सांगल्यार दूषणात दोष खंयची वग्गी वायट जातकी ताका दोश म्हण म्हणटा ती ते वायट जावन आसना ताका कारण आमी जावन आसा ती त्या बॅलन्स करचें काम आमगेलें आसता त्या देखून वात पित्त कफ म्हण 3 दोश आसा पळय ते बॅलन्स करनासतना मात्र मनुष्य आरोग्यवंत व्यक्ती जावन आसता समदोष समाग्निश्च अग्नी म्हण सांगल्यार आमगे शरीरा भितर जठराग्नी आनी मस्त नवीन अग्नी आसा ती त्या अग्नी केन्नाय म्हाका पोट्टबूक चड जाल्यार समस्या पोट्टबूक ना जाल्यार समस्या तो आमगेल्या शरिराचे जठराग्नी भारी लायक काम करनासता तेन्ना वरें मनुष्य एक आरोग्यवंत व्यक्ती जावन आसता समधातु मलक्रिया आमगे शरिरांतू सप्त धातू आसता रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र म्हण 7 नमुने धातू आसता प्रत्येक धातू वरें सम प्रमाणार आसता फॉर एग्जाम्पल आमगेल्या शरिरांतू मसल्स एकलो मनुष्य मस्त मस्क्युलर आसल्यार वरें ताका समस्या जावचे पुरो मसल्स मस्त वीक आसल्यार वरें ताका समस्या आसता एक ब्लड अथवा रगत त्या चड जाल्यार हिमोग्लोबीन चड जाल्यार समस्या ब्लड कॅन्सर जाता उण जाल्यार एनिमिया जाता खंयचे एक सप्त धातूंत खंयचे एक धातू चड उण जावचे एकानज मलक्रिया शरीर दाखवून शौच जावन भायर वचता जाल्यार मलक्रिया पुरा करेक्ट जाल्यार मात्र मनुष्य एक शारिरीक जावन हेल्दी जावन आसता ताजे वट्टू वरें प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यविधीयते तितलें मात्र न्हय एक मनशान मनसू आत्म इंद्रिया ह्या 3 थोडे प्रसन्नते आसता ताका खुशी आसता विघ्न पळयल्यार कोप येवचकी दायनाश बसचेकी मनांत दुख्ख जावचें एक संकट जावचें ते पुरा केलो गूण आसता मनशाक तें आसल्यार वरें मनुष्य आरोग्यवंत व्यक्ती म्हूण म्हणूं जायना त्या देखून मनशाक हेल्दी टोटल हेल्दी पर्सन म्हूण सांगून घेवका जाल्यार सगळे विश्वाक आरोग्याक अथॉरिटी आशिल्ली एक संस्था आसा WHO म्हणून त्या वरें सांगता कसन म्हूण सांगल्यार एक मनुष्य रोग ना जाल्यार मात्र एक आरोग्यवंत व्यक्ती मनीतो ताका फिजिकल मेंटल स्पिरिच्युअल अँड सोशल वेलबिंग म्हण स्पिरिच्युअल म्हूण सांगल्यार मनुष्य केन्नाय धार्मीक दोन की आमगेले आध्यात्मीक दोन वरें उन्नती आसल्यार मात्र ताका आमी आरोग्यवंत व्यक्ती म्हूण सांगता ते त्या देखून स्पिरिच्युअल म्हूण सांगल्यार आमगेले देशाचे एक शब्द त्या देखून आयुर्वेदान तो आमगेले फुडें सांगिल्लें एक धार्मीक जावं एक स्पिरिच्युअल हेल्थ आमगेले मनशाक हेल्थ दिवच्याक एक भारी एक मुख्य अंश जावन आसता आतां स्पिरिच्युअल आध्यात्मीक हेल्थ म्हणून सांगल्यार कसं न्हय आमगेल्या शरिरांतू मनांतू एक 3 नमुने एक गूण आसता मनशाक केन्नाय रजोगुण तमोगुण आनी सात्विक गुण म्हूण आसता रजोगुण म्हळ्यार पुराजनाक वचता मनुष्याक जोर आसता केन्नाय केन्ना पळय तीख भयंकर तीक्ष्ण आसता मनुष्य तो एक रजोगुण मनुष्य तामसिका म्हूण सांगल्यार केन्नाय तो केन्ना आलसी जावन आसता नुत बसता काम एक्टिविटी ना तागेलें कोणाक पळयल्यार जायना ताका सात्विक मनुष्य म्हूण सांगल्यार कसं न्हय पुराजनाक दवख जाल्लो मनुष्य पुराजनाक एट्रॅक्ट करतालो मनुष्य पुराजनाल सुखांत वरें तो एक खुशी भोगतालो मनुष्य तो एक सात्विक गुण आशिल्लो मनुष्य म्हूण म्हणटा ती त्या देखून मनशान केन्नाय सात्विक जावन आशाक लायक मनशान केन्नाय सात्विक जावन आसल्यार भारी लायक त्या देखून ह्या कोणी सात्विक जावन दाखोवन घेवचें जायना एक मनशाक जोर हांस येतस म्हण जाल्यार ताणें हांसका जोर ताका दुख्ख येतस म्हण जाल्यार ताणें दुख्ख हें करका विना ताणें तो एक्टींग करूं जायना त्या तशींची आमी आमगेल्या आरोग्याक मनशा एक लायक न्हीद पडका एक मनांत केन्नाय खूश आसका तेन्ना मात्र एक मनुष्य आरोग्यवंत व्यक्ती जावन आसता पुराजनाक हांव चंदी दिसका हांव एक भारी एक एट्रॅक्टीव दिसका म्हण एक आश आसता ते कशी केन्ना आर्टिफिशियली करूं जायना कसं न्ही आसो
तक्का मनशा केन्ना चंद दिसका म्हणून कसायला म्हणून सांगला रे नरस्य आभरणम रूपम रूपस्य आभरणम गुणाः गुणस्य आभरणम ज्ञानम ज्ञानस्य आभरणम क्षमा म्हणून सांगला रे मनशाक केन्ना एक रूप एक तग आभरण के चंद ಅನ್ನಸ್ಕ ತಾನೆ ತಜೊಟ್ಟು ತಜೆಗೆ ಚಂದಿಸ್ಕ म्हणದಲ್ಲ ರೀ ತಗಲೆ ಗುಣೆ लायक असका काही मला पुरा जनाक दावत असेल एक लायक गुण असका तगले तजोट तजेके चंद तगले केद्न वृद्धी जात म्हणून सांगला री तक ज्ञान असका खाली चंद असला री गुण लायक असला री प्रयोजन तजोट तक ज्ञाने असका ज्ञान असून मनुष्य केद्ने क्षमा गुणी जावन असकी त्याद्न तो भारी एक चंद मनुष्य म्हणून सांगला री पुरा एक समाजाक दवकदले मनुष्य जावन असके तदेखून आमगेले मनशा केद्ने क्षमा गुण कोणाक क्षमा गुण चडस्की तक्क केद्ने तो केद्नय मनुष्य सौंदर्य जावन आसता म्हणून सांगला री आमगेल्या जीवनशैलींत वरे सकणी उठेल कुडल्या आमी भूनमन करता ती भूनमन म्हणून सांगला री आमी उठेल कुडल्या सकणी भूंयक पांय पडटा ती विष्णू पत्नीर नमस्तुभ्यम पादस्पर्शात क्षमस्वमे म्हळ्यार री भूंयक पाय स्पर्श जाला दय दोन म्हाका क्षम करी म्हणून आमी क्षम करता ती ताजेर तो भूंयक क्षमा गुण दोवको म्हणना जाल्यार आमगेल्यागी त्या क्षमा गुण आमी चड कोरका आमगेले ते बेळसुका म्हणचे खातीर आमगेल्या मलगड्यान आमकां ते सांगून दिला त्या देखून क्षमा गुण खंयचे मनशाक क्षमा गुण आसता की तो केन्नाय कूल एंड काम जावन आसता आनी मनशाक आरोग्यांतू हे क्षमा गुण वरे एक भारी मुख्य आमगेले आहारांतू आमी खंयचे आहारांतू आमी खंयचे विहारांतू म्हळ्यार आमगेले एक्टिविटी ताक्कानी ह्या क्षमा गुणाक भारी एक संबंध आसता कसं जाल्यार म्हणून सांगल्यार री आमी खंयी काम करता की थंय आमी जोर जावन बसला रे एक मुंगोवपी जावन बसला रे खंयचे जन आमगेले वाटेन काम करूं इश्ट पावना त्या देखून क्षमा गुण मनशाक आसलो वैमण जाल्यार रे ताका तागेलें आरोग्याक लायक तागेलें सरावंडींगा वरें लायक त्या देखून आमी क्षमा गुण आमगेलें नांव म्हणून जाल्यार आमी पुराजन ಒಟ್ಟು बेळसून घेवया अनेक मनशाक अनेक सांग दावका जाल्ले गुण कसा म्हणून सांगल्यार री संतोष खुशीर आसका मनशान केन्नाय खुशीर अशें केशी आमी मात्र खूश अशें न्ही आमगेले ಒಟ್ಟು आशिल्ल्यांक आमी खुशेर दवरका केन्नाय त्या देखून एक वाक्य आसा प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्टंती जंतवः एक वाक्य आसा प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्टंती जंतवः म्हणून सांगल्यार री एक लायक उतर कोणी उलयले वय म्हणून जाल्यार री एक किड्याक वरें खूश जातके म्हळ्यार एक प्राणीक खूश जातके त्या देखून मनशाक कितले खूश जावचे ना त्या देखून आमी केन्नाय कसो म्हणून सांगल्यार री विंगडाक खुशेर दवरका विंगडान रिलेशन लायक दवरका वय म्हणून जाल्यार री आमी केन्नाय चांग उलोवका काय त्या देखून चांग उरल्याचे वरें आमगेले एक गुण आमी बेळसून घेतल्यार री आमकांचे चांग आमगेले आरोग्याक चांग अशींची मस्त मुखार विशय आमी शेअर करता घेवया धन्यवाद.